कुडतरे मतदारसंघातल्या कामुर्लेची उदकाची टाकी फाटली 8 वर्सां जाल्ली नितळ केल्ली ना। ही टाकी नितळ केली ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी थंयच्या लोकांनी दिल्या। थंयचे PWD इंजिनियराक ट्रान्सफर मारचो म्हूण लोक मागतात। कुडतरे मतदारसंघातल्या कामुर्ले गावातल्या उदकाच्या टाकयेचेर सामकी अवतिका आयल्या। टाकयेन देवपा खातीर आशिल्ली निसण सामकी कलमेल्या। उदकान कसले तरी जीव जाल्यात। फाटली कितलीशीच वर्सां ही टाकी नितळ करूंक ना अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें। हे टँक आतां उदके आसल्यार आज वर वचपाक मायज जालें आनी हे जे कवर दिकू सारकी तेंगे फिटींग ना म्हण डोर ना। हेंकां कंप्लेन वचोन इंजिनियरा बरे भाशेन हांवें सांगिल्लें की बाबा हें सारकी कर म्हूण। तो हितू लायट घेता म्हणजे आमी एक कचरे असो AE आनी JE म्हणटा ते हे डिपार्टमेंटाक हेंकां दोगांयकू ट्रान्सफर दिवपाचो कित्याक ते कांय एक्चुअली हे डिपार्टमेंटाक हेंकां कांय खबरू ना। ही टँकी भितर चोयली आनी ही 8 वर्सां 10 वर्सां ही टँक साफ केलो ना। ही टँक क्लीन को जाता तितू बेगीन आनी जाता तितू बेगीन हे AE आनी JE ट्रान्सफर काडचे। उदकाची टाकी नितळ करूंक नाशिल्ल्यान लोकांची भलायकी इबाडू येता अशी भिरांत थळावो पंच इनास आंतावान उक्तायली। You cannot compromise on the health of the people with regard to this water supply being very unclean, it looks like. So as a panch, I am going to take the resolution in this panchayat meeting, send a copy to the health department and also the health minister to take responsible measures to keep up this water supply clean. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। शिवोले मेरवाचे मास जप्त केल्ले केशींत अटक केल्लो मुखेल आरोपी संतोष उर्फ बबन धुरी मुखेल सूत्रधार। मेरवाक मारून मार्केटा मेरेन पावोवपाचो व्यवहार तो करतालो। ही गजाल ताणें पुलीस आनी राना अधिकाऱ्यां मुखार मान्य केल्या। तो दोडा मार्गावेलो। पेडणेच्या कोर्टान ताका जामीन दिलो। बाकीचे 3 जाणांकय 2 दिसां उपरांत जामीन मेळ्ळा। मेरू आनी बाकीच्या रानवटी जनावरांक मारून ताचे मांस गोंयान पावोवपाचो वेव्हार करपी रॅकेटाचो मुखेली दोडामार्गावेलो संतोष उर्फ बबन धुरी। रानवटी जनावरांक मारपाचे रायफलय ताचे कडेन मेळ्ळा। राना अधिकाऱ्यांनी कासाचे रायफल आनी बाकीचे सामान जप्त केला। धुरीन ही गजाल पुलिसां मुखार मान्य केल्या। पेडणेच्या कोर्टान ताका सशर्त जामीन दिलो। 20,000 दंड आनी फुडले 4 दीस राना खात्यान हजेरी लावपाची अट ताचेर घाल्या। तशेंच आरोपपत्र घालमेरेन दर शेनवारा आरोपीक राना खात्यान हजेरी लावंक सांगल्या। मेन एक्यूज हा जो शूटर आसा पळय तो संतोष उर्फ बबन धुरी हो भिके कोनाळ महाराष्ट्र दोडामार्ग हांगासरलो आसा। आणि काल आमी हांगासर जे धरलेले एक्यूज जो अमोल नायक आहा ताका घेवन सायडीर गेल्ले। सायडीर गेल्या उपरांत ताणें आमकां ती सायड दाखयली। थंय ताका वाटेक तो क्रॉस जाता आसतना दिश्टी पडलो। ताणें सांगलें की ही व्यक्ती आपल्याक जे मास दिल्ले तेतून हो आसलो मारपाक म्हणून। आमी इमिडिएटली तेजो पाठलाग केलो। तो मोटरसायकल वयतलो तो मदीं चुकलो आमकां तो आनी खंय तरी गाड्यार कित्याक रावलो। तितल्यार आमी तेका पळयलो तेणें परतो दाखयलो आमकां ही व्यक्ती म्हणून तांबड्या शर्टान तो आसलो। आमी थंय इमिडिएटली गेले आनी ताका जाप केली की तूं खंय वयता काय म्हणून। ताणें आमी पळयतकूच मातसो हें जालो तो ताका धरलो आमी आनी ताका घेवन आमी सायडीर गेले की तूं हें सगळें दाखय म्हणून। आनी तो पर्यंत अप्रॉक्सिमेटली 3:30 पावणे 4 जाल्ली। मागीर ताका आमी थंय सगळें दाखयलें ताच्या घरा कडेन गेले आनी सायडीचेर पयलें ताका अरेस्ट करून आमी हांगासर घेवन आयले। राना खात्यान शिवोले पुलार गाडी आडावन सुमार 32 किलो मेरवाचे मांस जप्त केल्ले। 3 जाणांक गाडये सयत धरिल्ले। तांची गाडी जप्त केल्ली। सावंतवाडी सावन मेरवाचे मांस घेवन ते म्हापशा विकूंक वताले। अमोल नायक, आशिश बांदेकार आनी शांताराम नायक ह्या 3गांकूय जामीन मेळ्ळा। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। आता पळोवया गोंयच्यो कांय बाकीच्यो खबरो। फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरान घडोवन हाडिल्ल्या घुमट आरती सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। कला मंदिराचो उपाध्यक्ष अजित केरकारान ह्या सर्तीविशीं म्हायती दिली। ह्या सर्तीत एकूण पंगड आतापर्यंत एंट्री ज्यो आयल्या त्यो 66 आसात। म्हणजे पोरू जितल्यो आशिल्ल्यो तितल्योच अंदू एंट्री आसा आनी एकंदरीत मदीं जी घुमट आरती बंद पडिल्ली त्या हिसपान हो रिस्पॉन्स बरो आसा अशें म्हजें तरी मत। पयलें बक्षीस 25,000 आसा, दुसरें 20,000 आसा, तिसरें 15,000 आसा आनी उत्तेजनार्थ 3 बक्षिसां फायनलीची जी आसा ती 8, 7, 6 आसा। रोट्रेक क्लब ऑफ पणजीन गोवन ड्रामेबाज 2 ही सर्त आयोजीत केल्या। स्पॉट रजिस्ट्रेशनूय आमी दवरला। ऑडिशन्स आसतले ते 3 कडेन आसतले। पयलीं म्हणल्यार मडगांव 27 सप्टेंबराक ब्लॅक बॉक्स रवींद्र भवन ते 2 स्टार्ट जातले।
तशेंच पोंडा आसा त्या ऑन सेम डे 27 सप्टेंबर 2 सुपरनोवा डान्स अकाडमी हेरिटेज प्रिन्सेस बिल्डिंग आणि नेक्स्ट दिसा संडे ते पणजे आसा ऑडिशन 28 सप्टेंबर 9 स्टार्ट जातले ते सरस्वती मंदिर 18 जून रोड 3rd फ्लोरार. ज्ञानदीप प्रतिष्ठानान फोंडे बाजारात प्लास्टिक आड जागृती घडोवन हाडली. या वेळार प्रतिष्ठानाच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांक कपड्याच्यो पिशव्यो वाटल्यो. आम्ही त्या खातीर न्हय आम्ही तांकां बंद कर म्हणून सांगूंक शकना कित्याक जाल्यार तांचो खप जाता ते करत रावतले. आम्ही जर परचेज करपाचें बंद जालें जाल्यार तो ताजो स्टॉक गुदावान तसोच उरतलो तो परचेज करचो ना. परचेजिंग स्टॉप जालें की ऑटोमॅटिकली फॅक्टरीचेर जोर येतलो आनी फॅक्टरी बंद जावपाक मदत जातली. तो पर्यंत जावचेच ना. बंद जावपाक जाय सामकी 100% बंद जावं जाय आनी हे बंद जर जातलो जाल्यार सामकें तुमकां पयलीं फीश मार्केट पयलीं हें करूं जाय कॅप्चर करूं जाय. फीश मार्केटान सामकें कागदार काय नुस्तें व्हरूंक शकना न्ही कोलें जाता भाजी वेळ पडल्या कागदार कशेंय जावं शकता. मेन स्टार्ट थंयच्यान जावं जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीचे बसकेंत कोण गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचें प्रतिनिधित्व करतलो तें अजून थारिल्लें ना. जीसीएचे व्यवस्थापकीय समितीचे सगळे 15 वांगडी चेन्नई गेल्यात. बसकेंत कोण प्रतिनिधित्व करतलो तें शुक्रारा सकाळीं थारतलें. बसका शुक्रारा दनपारां जाता. व्यवस्थापकीय समितींतल्या 8 वांगड्यांचो तेंको आपल्याक आसा आनी ताका लागून बसकेंत गोंयचें प्रतिनिधित्व आपणेच करूं जाय अशें जीसीएचो उपाध्यक्ष दोतोर शेखर साळकार म्हणटा. बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीची शुक्रारा दनपारां चेन्नईन बसका जातली. ह्या बसके वेळार प्रशासकीय फुडाराचेर आनी भारतीय पंगडाचेर निर्णय जावपाची शक्यताय आसा. पूण हे बसकेन गोंयचें प्रतिनिधित्व कोण करतलो तें थारिल्लें ना. गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचें प्रतिनिधित्व कोण करतलो ताचे विशीं कोफुसांव आशिल्ल्यान जीसीएचे व्यवस्थापकीय समितीचे सगळे 15 वांगडी सध्या चेन्नई गेल्यात. जीसीएचे प्रतिनिधित्व अध्यक्ष बाळू फडकेन करप काय व्यवस्थापकीय समितीच्या चडशा वांगड्यांचो तेंको आशिल्ल्या डॉ. शेखर साळकारान करप हाचे विशीं कोफुसांव आसा. बीसीसीआय कायदो सल्लागारा कडल्यान हे विशीं सल्लो घेता. बहुमत सिद्ध करपा खातीर समितीच्या सगळ्या 8 वांगड्यांक घेवन आपूण चेन्नई गेला अशें डॉ. शेखर साळकारान सांगलें. शुक्रारा सकाळीं 11 मेरेन ताचेर निर्णय जावपाक जाय अशें डॉ. साळकार म्हणटा. सध्या आमी 15 जाण हांगा आहा चेन्नई एंड अजून तांचें डिसिजन जायना सारकें कोणाक दिवपाचें तें. एज फॉर आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाच्या इज व्हेरी क्लियर दॅट कोणें रिप्रेझेंट करपाचो हो रायट मॅनेजिंग कमिटीक आसा. सो they are taking now decision with the help of the legal experts alone. But we are trying to convince him that the majority is there. So we will show them actually majority 8 people there in front of the working committee. And we will tell them these are the 8 people who are here in Chennai. If you don't believe this, then it is not proper. That means, the working committee itself will maybe held tomorrow illegal. So you are allowing people who don't have majority to attend the meeting. 2001तल्या क्रिकेट तिकेट स्कॅमान पेंडसे आयोगान जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडकेचेर ठपको दवरिल्लो. बाळू फडके सध्या जीसीएचो अध्यक्ष आशिल्ल्यान एसीजीन जीसीएची मान्यताय काडून घेवपाची नोटीस धाडिल्ली. ताका लागून व्यवस्थापकीय समितीन ताणें राजिनामो दिवपाची मागणी केल्ली. बाळू मात राजिनामो दिवंक तयार ना. ताका लागून बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीच्या बसकेचे बाळून प्रतिनिधित्व करप न्ही अशें व्यवस्थापकीय समितीच्या चडशा वांगड्यांचें मत. बसकेन जीसीएचे प्रतिनिधित्व कोण करतलो ते शुक्राराच कळटले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर स्नेहा सबनीस. इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.